चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मतें कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उरबेवरीत येवकार. आयज हांव ह्या लंडनच्या देशांत शारांत आसा, स्पेशली सांगचें जाल्यार वॅम्बली, आनीक तुमकां दिश्टी पडटा पॉली दे कुर्तोरी. हो एक मेलोडियस सिंगर जाणें जायतीं कांतारां गायल्यांत, लोकांची काळजां जिखून घेतल्यांत. फाटल्या दिसांनी एके पिडेक लागून तो खूब कश्टावतालो. अशें दिसतालें की परत ताका ताचें जिवीत मेवतलें काय ना. तरी आसतना देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान आयज तो आमकां मेवला. स्पेशली सांगचें जाल्यार गोल्ड एंड सिल्वर इव्हेंट हे कंपनी उदेशी हो एक तांचो इव्हेंट आसलो. ते इव्हेंट कंपनी उदेशी हांव पावलो आनी आयज म्हाका योग जालो की पॉली दे कुर्तोरी हाच्या सांगाताक बसून थोड्यो गजाली मारूंक, ज्या उद्देशीन ताचो थोडो बरो वावर हांव तुमच्या मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करतां. पॉली बाब, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उरबेवरीत येवकार. थँक्यू देवतान बाब. तुजो इतलो बिजी शेड्यूल आसतना देखून तो म्हजे समोर येयलो आनी म्हजे लागीं थोडे वासाभास करूंक तुवें येवजिलें. काळजान तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी येवकार दिता तुका आमच्या घरांत. खरेंच आमी चड पयस वचोंक नात. जायतीं पार्क आसात, गार्डनां आसात, तरी आसतना ताच्या घराच्या भायल्यानूच बसल्यात. पॉली बाब, ह्या संगिताची, ह्या कांताराची आवड तुका केन्ना लागली? हांव सांगता देवतान बाब, पयले सुवातेर हांव सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना हांव बरो नासलो, हॉस्पिटलान आसलो, सगळ्या लोकांनी म्हजे पासत मागलें. जायते म्हाका विजीट करून गेले. थोड्यांक म्हाका पळोवंक मेळोंक ना कांय कारणाक लागून. सगळ्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक पाद्री UK डिवायन सेंटर फादर जोझफ म्हजे लागीं उलयलो, फादर पॅट्रीक उलयलो. सगळ्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मागण्यांनी. आनीक हांव कश्टां म्हजे पिडेंतलो हांव बरो जावन येयलो. आनी तशेंच हांव प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. जिजस ताणें म्हाका एक नवें जिवीत दिवन तुमच्या समकार म्हाका दवरलो देखून. कांताराची खबर म्हटल्यार देवतान बाब, आमी इगोर्जेन नासतना चड एक्टीव आसले कांतारां करूंक. जशे आमी कोयर करताले आनी आंज्याच्यो साळी करताले, लादीन करताले, सायबीण येताले, तेन्ना सावन म्हाका सिंगिंगाची आवड जाली. आनी जेन्ना गांवांत लादीन जाता खुर्सा कडेन हांव सारको पयलो आसलो लादीन करून, आनी सगळें हांव लादीन डेकोर करून म्हणटालो. तेन्ना थोडे थोडे मुखार वेता आमचे लेजन मारी तियात्र जाताले एवरी इयर. सो त्या तियात्रान हांव चडसो भाग घेतालो. ओपनींग कोरस म्हणून चडसो कांतारान म्हणटालो आनी हांव पार्टीन भाग घेतालो. चड न्हू, लायक कॉमेडी करप आनी कांतारांक म्हणप हें म्हजो चडशें. हांव सिंगिंगान चड हांव हें चल्लो. उपरांत हांव म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें म्हणटच हांव कातारच्या शारान गेलो. 18 वर्सां हांवें थिंगा काम केलें. 18 वर्सां काम करून हांवें लुईस डायस, आमचो आयरिस्ट सोंपलोलो. आयरिसांचो लुईस आयज ना, सर्गेस लुईस डायस हो कॉमेडियन आसलो ताजे चेडो. ताजे बारी हांव इस्ट आमी दोगांय बाराबर भोंवपा लागले. आनी आमी ताजे बरोबर आमी जायते तियात्र केले, पायचे तेजे तियात्र केले. जशे बरे डायवर्स, दया आनी 2-3 तियात्र केले. सो सगळे तियात्रांनी म्हजो वावर आसलो ताजो. सारकें कितें करून स्पॉन्सर करपा आनी कितें सगळे मांडावळ तेजे हांव करतालो. सो थिंगा सावन आमी कांतारां म्हणून दोगांयनी कॉमेर्स केले. फर्स्ट घातालो हांव, सेकंड घातालो. आमी बरीं कांतारां म्हणलें, स्टेजीर म्हटलें आनी आमी बरे चड फामाद जाले. पूण आयज तो लुईस आमचे मदें ना. स्वर्गीस लुईस, ताका स्वर्गीचें सूख फावो जावं. ताजे वरवीं म्हाका आनी उमेद कशी भोगली. तो सोंपल्या उपरांत हांवें म्हजें ओन कॉमेर्स केलें. म्हजे आतां सुमार 27 कांतारां म्हजी ओन यूट्यूब चॅनलार आसात. तेच परी हांव
वन एक प्ले पार्टी बरयले गोंयांत तशें हिंगा हांवें 2 दाखयल्या आनी गोंयानूय दाखयल्या आनीक मुखारय जायते म्हाजे चिंतप आसा. आमच्या आतां आमी कार्यावळ सुरवात केल्या आसतनाच एक मागता की खंयच्या एका कांताराचो एक वर्स कोरस आमच्या ऑडियन्सा पासून. गो बायलां आसलेली मोगान पोंडुकी आसली जिवितान एकवटाक ताच्या 5 वर्सां जालेली भुरगें दिवंक ना देवान होय दीस राती मागणी कोरी एकपूण भुरगें मागो रोजारान मागणें देवाक पावता गोरकान गोरबे जाता एक भुरगो जल्मता घरान भुरगो तो जल्मान येतोच माय पाय पळयात ती कोशेन बोत्ता मागण्या उदेशी भुरगो जल्मला म्हणून देवाक ती मार्गां दिता आंगोण्याचो एकलोच पूत म्हणून माय पाय भरपूर ताचो मोग करता 5 वर्सां ताका बोत्ता आवची दुयेंत पडटा हॉस्पिटलान एडमीट जाता. पळय बाबा आतांच तुजें एक कांताराच्यो आमी 4 वडी आयकल्यात आमच्या ऑडियन्सांक जरूर त्यो आवडटल्यो. आतां आमी गल्फांतली भोंवडी मारता आसतनाच आमी बारेन कुवेत मस्कत ओमान जावं ह्या सगळे सुवातेर जावं दुबाय पासून लोक उलपट्यो घालून हे तियात्र पळोवंक येताले कारण तेन्ना आमचो जो गोंयचो गोंयकार भाव हो चडसो गल्फांनी वेतालो. त्या वेळार तूं खंयच्या सुवातेर आसलो? हांव आसलो दोहा काटार आनीक जेन्ना हांवें तुका सांगलां लुईस डायस कातार आसलो आमी दोगांयनी मेळून जायते कातारां बडले आनी वन एक प्ले केल्यो आनी ताजे वर तियात्र हांवें ऑर्गनायज केले. तो सोंपल्या उपरांत हांव आनी मॉरीस पेरेरा म्हजो एक इश्ट आहा दोहा शारान आमी दोगांयनी मेळून सुमार 12 तियात्र आमी वयले हिंगासान गोंयांसान. एवरी इयर आमी तियात्र वताले जशे परी रोस्फोन्स मारियो मिनेजीस आनी सामेल कार्वालोचे आमी 4-5 तरी एवरी इयर वयल्या आनी हेजे पयशी हांव लायक कॉन्ट्रॅक्टर असो जालो आनी सगळे तियात्रांनी एक येयलेले पाटी एक म्हजे कांतार आसतालेच हांवें कांतार म्हणटालो आनी हय लोकां मदें. तुमकां सुयोग जातालो की तुवें आतां कांतार बाकीचे गोंयकार भाव आसले जावं बाकीचे कोणी तियात्रीस आसले तांकांय सुयोग मेवतालो केन्ना तरी कांतार म्हणून? लोकल आमचे कांतार आसतना कोणेंय जालें जाल्यार ताका हांव हाडटा त्या तियात्रान ताका हांव चान्स दितालो म्हणपाक. पूण दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर हाडटा जाल्यार हांव नोको म्हळ्यार हांव हाडटा त्या तियात्रान जेन्ना कोणें म्हाका एप्रोच कोत्ता म्हाका कांतार पडोवंक जाय जाल्यार हांव ताका हांव चान्स एक दितालो ताका. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी आनिकूय एका खंयच्या कांताराच्यो 4 वडी पॉली लागच्यान आयकूंक जाय. एके मायक आसलो एक पूत पाय सोंपताला न्हूच आसतना माय पुताक मोगान वाडयता कोणाचोय आदार नासतना व्हड जातोच बॉम्बे पाठयता कांयच आपल्याची ती नासतना पुताचें बरेंपण आवडेता चिंता ती उठ्ठा बसतना पूत बॉम्बे पावतकच बरी नोकरी ताका मेवता दुडू जोडूंक लागतकच मांयक तो सापूच विसोत्ता मांयन दिल्लो मोग विसरोन दुडवाचे फाटल्यान धांवता तिका कांयच नाका तुजें फकत तुज्या मोगाक आश येता. पळय संवसाराची भोंवडी मारून काबार जावची ना. आमचे जायते गोंयकार भाव गल्फ सोडून आयज ह्या युकेच्या देशांत सेटल जालेले आमकां दिश्टी पडटात कारण आमकां एक पोर्चुगेजां लागच्यान एक संदी मेवली ताचो जायत्या जाणांनी फायदो घेतलो आनीक ह्या सुवातेर बरे भशेन रावन आपलें पोट भरूंक ते लागले. म्हाका दिसता तूं कसो करून पावलो हांव नोको पूण तुज्याच तोंडांतल्यान आयकल्यार 2011 हांवें म्हजी पासपोर्ट केल्ली पोर्चुगेज पासपोर्ट.
सो जेन्ना हांव काटार आसलो, जेन्ना म्हजो जॉब गेलो, तेन्ना हांव गोंया येयलो आनी तेन्ना हांवें चिंतलें भायल्या भुरग्यांक जालें आमी लंडन या सेटल जावया. ते म्हणटा ओके लंडन या. जेन्ना हांव लंडन पावलो 2013 आज म्हाका सुमार 10 वर्सां जालीं ह्या शारान. आतां ह्या शारांत आयल्या उपरांत जी तुजे भितर जी कला थोडी बहुत चिड्डोन उरली गल्फान, ताका चालना मेवलीशी दिसता. हय, म्हाका दिसता लंडन येवन म्हजें सिंगींग जायतें इम्प्रूव जालें. जे परी म्हाका कातारसां सगळे म्हणजे इश्ट आसले पॉली म्हणटा तुजें सिंगींग चड इम्प्रूव जालां. कशें परेन जालें तुजें? हांव म्हणलें जेन्ना आमकां गाल्फान इतलो सुयेग मेळनासलो, एक तियात्र येयले आमी म्हणटाले, पूण आतां यूट्यूब चॅनल जायत सान आमकां एक संदी कशी मेळ्ळी, म्हाकाय संदी कशी मेळ्ळी म्हजी कांतारां लोकां मदें हाडूंक. आनी जे परेन हांवें म्हजो वॉयसूय बरो इम्प्रूव जालो म्हजो. कित्याक आतां म्हजें एक बँड आहा हिंगासर, बँडाचें नांव मेलोडियन्स आनी म्हजो पार्टनर आहा आविटो गोयस. आमी दोगोय मेळून आतां आमी कोणाचें फंक्शन आसल्या, बड्डे आसल्या, काजार आसल्या, आमी दोगोय गायता. आनी बँडाचें नांव जावन आसा मेलोडियन्स, आतांच सांगलां. आनी तेच परी इंग्लीश कांतारां हांव शिकलो म्हणपाक, आनी जायतीच हांवें प्रॅक्टीस केल्या इंग्लीश कांतारांक. आनी जे परी ऑल्सो म्हगे मेलोडी जी आसा ती हांवें इम्प्रूव केल्या. कित्याक जे पळय इंग्लीश दुसरेच भाशेन गावोंक जाय, आमी कोंकणी गायता तेच भाशेन गावोंक शिरपडा. इंग्लिशाचे दुसरेच भाशेन एक्सेंट काडूंक जाय. सो तें हांव सगळें शिकोवन आज हांव लोकां मदें बरो फामाद जाला. कारण हांव थोडे दीस पयलीं स्विंडन आसलो आनी त्या सुवातेर एक गोरो म्हणजे एक ब्रिटीश, तो आमच्या कोंकणी संगिताचेर इतलो खुशालकायेन नाचतालो की ताचे भितर ताका कांयच समजनासलें, पूण ताका संगीत समजतालें. आनी ह्या संगितान ताका इतलो बिजी दवरलो की तो नाचत 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 रावलो. तेच भशेन म्हाका दिसता जे भशेन तुवें तुजी तयारी करून आयज ह्या सुवातेर इंग्लीश कांतारांची गरज आसा ते सुवातेर तुवें दिवचीच पडटा. पूण खंय तरी मायभाशेक तूं फाटीं उरला हें मात लेगीन दिसना. तरी आसतना हांव तुजे लागीं विनंती करता, खंयचे एका इंग्लीश कांताराच्यो 4 वळी आमच्या ऑडियन्साक पासत. Won't you come only? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, build with you in mind. पळय आमी पळयतात, फाटले थोडे दीस हांव पळयता की ह्या लंडनच्या देसांत, ह्या युकेच्या शहरांत, कारण स्विंडन जावं बाकीचे रेडींग जावं हेर कडेनूय आयज याद जावंक लागल्यात. पयलीं सुरवातेक वेम्बली, सावथ हॉल आनी आयज हॉस्लोय आमकां तियात्र पळोवंक मेवतात. अशें साबार तियात्र दर एका सोमानाक तियात्र जालेले दिश्टी पडटात. तर तुजी ह्या दिसांनी भलायकी बरी नासली तरी पूण जेन्ना ही फाटलीं साबार वर्सां तूं ह्या देसांत आसा म्हणटच तुकाय तियात्रांनी कांतारांक गावंक योग मेवलो आसतलो. जेन्ना हिंगा तियात्र येता गोंयसान, हांव सगळ्या तियात्रांनी म्हजी फॅमिली घेवन आसताच. हो तियात्रांचो म्हाका मोग भरपूर आसा. जेन्ना कोणें कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका कॉन्टॅक्ट करता, पळय तुजें कांतार जाय जाल्यार म्हाका ते संदी दितात. तेन्ना हांव वचोन म्हजी कांतारां गायता. एटलिस्ट 4-5 तियात्रांनी हांवें हिंगा लंडन शारान गायल्यात. आनी जेन्ना म्हाका लोक मेवता तेन्ना सगळे अरे पळय तुजें कांतार ना हें जाता म्हाका. अरे बाबा ना 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 हांव बिजी आसलो कितें सांगून ताका हें करता. हय, संदी थोडे कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका फोन करता आनी तुजें कांतार जाय म्हूण म्हाका चान्स दिता.
आयज जायते तियात्रीस हांगासर पावल्यात. हय सगळे तियात्रीस हिंगा पावले आनी एक बरें कॉम्पिटिशन कशें जालां कित्याक गोंयांतल्यान येता आनी आमचे लोकल आमगे तियात्रीस आहाय तेंचे तियात्र बरे जोरान चलता कित्याक सगळे भाशेनचे एक्टर हिंगा आहा एक्ट्रेसां आहा ते परी एनी फेल्सी सारकी बरी पार्टीस तेच परी आमचे सालुदे लोतोली आहा मॅथ्यू आरावज आहा हे पावरफूल एक्टर्स आहा आमचो आंतुश बाबा आहा तेच परी सिंगर आहा आमचे बाब एंड्रू आनी जायते सिंगर टॉमी आफोन्सो आय कांट फॉरगेट हिम जायते हे आमचे हिंगा युकेक तियात्र जाता तांचो योगदान जायतो आसा. म्हणटच एके वाटेन म्हाका उगडास येता जे भशेन तो उलयतालो म्हज्या मनांत फाटले थोडे अनुभव मुखार येताले ते म्हटल्यार एका काळार मुंबय तियात्र भरपूर जाताले त्या उपरांत गल्फान जाताले आनीक फाटलो थोडो काळ गोंयांत भरपूर तियात्र जाले. आयज गोंयचे तियात्र उणें जाल्यात पूण UK तियात्र हय आतां गोंयां तियात्र उणें जालें कित्याक हॉलां सारकीं ना हॉलां फकत मडगांव एकूच हॉल आहा आनी सावंडे म्हापसाय सारके हॉल ना मेन म्हळ्यार ते आमचे पणजे तूं जाणा कितें जाला तो हाल पणजे सारके हॉलां ना तेकाच लागून आतां आमचे गोंयचे आहा ते बाबडे रोखडे लंडन फोन मारता तांकां उमेद जाता की ते लंडन येवपाक आनी आमचे हिंगा थोडे कॉन्ट्रॅक्टर आहा लायक जो वालेंत ताका हांव चड शाबासकी दिता तो कोणाकूय कितें म्हटल्यार ना म्हणिना कित्याक आमी हिंगा लोकल कितें कोत्ताय स्पॉन्सर म्हणल्यार तो ना म्हणिना सगळ्यांक तो आदर दिता आपल्याच्या बोडसान आसूं वो नासूं तो आपल्या फूल ना पाकडी दिवन हे रिस्क घेवन तो गोंयांसान तियात्र हाडटा आतां लॉस जावं कितें जावं ताका पडोन गेलेलें ना पूण तो आपले कोंकणी भास सांबाळूंक आख्खे तियात्रिसांक तो हिंगा हाडून बरे भाशेन हॅप्पी करून तो धाडटा आतां आमी ताचे उपकारी जावंक जाय जो वालेंत. खरेंच खूब बरें दिसता. पॉलीबाब एक तियात्रीच न्हू पूण एक ऑडियन्स कसो जेन्ना तूं एका तियात्रान वचून बसता तेन्ना लोक एकामेका मदें गुणगुणटना तुका कितें आयकूंक येता? जेन्ना आमचे हिंगाचे युकेचे तियात्र जाता तेन्ना लोक म्हणटा आवय हिंगा लोक आमचे युकेचे तियात्र बरे आसतात गोंयांसान येतात तितले तांकां मान दोना तरी आसो थोड्या लोकांक म्हणटा हांगा गोंयचेच तियात्र जाय थोड्यांक लोकांक आमी युकेचे आर्टिस्ट आसल्यार तांकां बरें दिसना सो आतां आमी कितें करता आमचे तियात्रीस हिंगाचे युकेचे ओद तियात्रीस आमी गोंयांसान हाडटा लायक सिंगर हाडटा कॉमेडियन हाडटा आनी ओद तियात्रीस आमचे युकेचे बेस्ड आहा तांकां घालता आनी एक भाशेन हो मिक्स आर्टिस्ट करून लोकां मदीं हाडटा सो तेन्ना लोकांक बरें दिसता तें. एक आमकां गजाल दिश्टी पडटा ती म्हटल्यार ह्या सुवातेर जे काम करतात तांकां वेगवेगळी शिफ्ट आसता कोण नायटीक आसता कोण डेयाक आसता कोण इवनींग आसता कोण मॉर्निंग आसता अशा वेळार एडजस्टमेंट रिहर्सली पासून कसो कितें जाता? जेन्ना एक डायरेक्टर तियात्र मांडटा तो 1 म्हयनो वो 2 म्हयने आदींच एक्टरांक गमयता ओके तूं म्हाका एक्टर जावं तुजी शिफ्ट आहा ते एकॉर्डिंगली ते आपल्याची शिफ्ट बोल दितात जेन्ना मरे आमचे तियात्र आसता एक 1 वीक तरी बिजी आसता स्विडन जाता सो ते आपल्याची ऑफ घालून ते रेडी जातात थोड्यांक बरें मातसो कास्तीक जाता पूण हॉलिडे घालून ते रेडी आसता. आतां आमचे जायते तियात्रिस्टांची भुरगीं हांगासर पावल्यात तांचेर तुजी नदर कशी आसा? तियात्रिसांची भुरगीं पावल्यात पूण तांकां चडसो सयेग मेळना स्टेजीर येवंक सो हांव तांचे लागीं मागता एक तुमी कांतारां करून युट्यूबार तर घालून आमकां लोकांक खुशी करची आनी जे तियात्रीस आहा तांचे भुरग्यांक पासत तांणी कितें एक ओपन कितें करचें लायक युट्यूबार घालूंक जाता कित्याक चडशें आमकां तांकां स्टेजीर येवंक मेळना पूण थोडीं आसता थोडीं लायक एंड्रूचें चेडूं एंड्रिया तें चड फामाद आहा तें चडशें पार्टीनी भाग घेता दुसरीं भुरगीं आसात तीं आजून येवंक ना स्टेजीर पूण हे फुडाराक येवंक शकता. कारण खूब बरें विचार आनीक हे भाशेन जे आमचे तियात्रीस आसा तांच्याय भुरग्यांनी कारण मारियो मिनेझाचो हांव ह्या वेळार उगडास काडटा की आमचे तियात्रिस्टांच्या भुरग्यांक घालून ताणें एक तियात्र केलो म्हणल्यार तशें ह्या सुवातेर आयज जितले तियात्र जातात फुडाराक अशेंच तियात्र पालकाचेर येवपाची गरज आसा कारण खंयच्याय एका तियात्रान न्हेसल्या उपरांत
ताका कितें तरी एक वेगळीच खुशालकाय वेगळेच अनुभव येतात आनी तो मुखार वचत रावता. सो हेच उर्बेन आनी ह्याच मोगान हो तियात्र असोच मुखार वचो, कारण आमी हांगासर जायते बरोयणार, जायते डायरेक्टर, जायते प्रोड्युसर्स आनीक जायते बरे मागपी हे सगळे आसले म्हणून तियात्र जायना, जाय पडटा तो ऑडियन्स. आनी आयज आमी पळयतात की ऑडियन्सूय उलपोट्यो घालून हो तियात्र पळोवंक वेता. खूब बरें. पॉली, तुजी फुडाराची येवजण कशें कितें आसा? कोंकणी पालकाक म्हजी येवजण आसा हेज भाशेन तियात्र जावचे आनी एक्टरांची जे एक्टींग करतात तांचो सापोर्ट जाय आमकां. जेन्ना म्हजें एक येवजण आसा एक तियात्र करपाक, म्हजें एक लास्ट वीश आहा, एक तियात्र तरी हांव करतलोच संवसारान आसा पर्यंत, एक म्हजी वीश आहा. आनी जेन्ना म्हाका सापोर्ट मेवता आमचे आर्टिस्ट आहा UKचे, तेणें म्हाका सापोर्ट दिलो जाल्यार हो तियात्र हांव जरूर मांडटलो. हांव म्हजे मतीन आसा बेन आवेंजेलिस्टो आनी प्रिन्स जॅकोबाक ह्या तियात्रान हाडपाक. तेचे परी सिंगरूय हाडटलो गोंयांसान आनी आमचे UKचे आर्टिस्ट आहात तांकां घालून एक पावरफूल तियात्र म्हजो सारको एकदम बरो आहा. हांवें जायत जाणांक दाखयला तो हॉलिवूड एकदम बरो तियात्र. सो तो हांव करूंक चिंत्ता, म्हाका सोयेक मेळ्ळ्या म्हणटा. आयज आमी पळयतात हालींच्या काळार हांगासर कार्नवालाच्योय पार्टी जावंक लागल्यो. हय, लास्ट आमचो आमिगोज नायट सायमन ताणें एक पयलेच फावटी एक बरो कार्नवाल केलो आनी ताणें एक पॅरोडी काडली जे परी आमी फ्लोट म्हणटा गोंयां. बरो एक फ्लोट केलो आनी त्या फ्लोटान आमच्या गोंयकारान बरे भाशेन जायतो वावर करून तेणी एक फ्लोट काडले रस्त्यार आनी उपरांत आमचे मिनी मारियोच्यो ताणें पाळत्योय दाखयल्यो लोकांक. आनी हे भाशेन ताणें स्टार्ट केलां. समजता मुखार आनी मातशें इम्प्रूवमेंट जावन एक स्टेज करून ताका स्टेजीचेर घालून तो हेड आमी करचो. आनी हें सगळें आसा ऑडियन्साचेर. ऑडियन्स थोडे डिमांड करता जाल्यार ते मुखार वचोंक शकता. पळय, उगडास आसतलो खंयच्याय नव्या कांताराचो? हे म्हजें एक फामाद कांतार, म्हजे CD वयले देवाक वेंगोय. आयच्या समाजार नदर मारशीतोर कितें जायता आमी पळयता, विसर घालून दोनया देवाचेर दुडवांकूच आमी वेंगोयता. दुडवांक लागून मनीस आमी पातकी जिवीत जियेता. चोडी दुडवांची आशा करिनाकाय आदी शीट कायता. वा 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 वा. आतां आमी जायती भासाभास केल्या, तरी आसतना तुका आमच्या ऑडियन्सांक जावं जे नवे तियात्रीस्ट पालकार येतात, जो नवे कांतोरीस्ट पालकार येतात, तांकां तुजो संदेश कितें? नवे आर्टिस्ट वो पार्टीस्ट वो कांतोरीस्ट आहा तांकां म्हजी एकूच हे म्हटल्यार बरी बरी कांतारां जे परी कंपोजींग बरें आसूंक जाय, रायमींग बरी आसूंक जाय आनी लोकां मदें नवे ट्यून घालून तांणी म्हणूंक जाय. तेच परी आर्टिस्ट आहा, आमचे सगळे आर्टिस्ट बरे आहा आनी जे आर्टिस्ट आहा, आमचे एक्टर आहा, ते बरे भुमिका करून आमचे हिंगाचे UKचे चडशे UKचे लायक सालोदे लोतले आनी आमचो मॅथ्यू आरावच्यो हे हांची असली भुमिका आसता लोक सारको तेंचे हॅपी जाता सारको पळोवन. हेचे भाशेन तेणी मुखारी बरे रोल करचे आनी आमकां सगळे लोकांक खुशाल दवरचे. पॉलीबाब, खूब बरें दिसलें तुजे सांगताक. थोडी भोव भासाभास केली आनी थोडे तुजे विचार आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. तुज्या मोलादीक वेळा पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. काय करूं तेवतन बाब तूं हांगासर आयलो आनी म्हजे इंटरव्यू गेलो, तुका चडान चड देव बरें करूं. तशेंच लोकांक चडान चड देव बरें करूं. हे म्हजे इंटरव्यू तुमी पळयतले म्हूण हांव आदींच फुडें आस बाळगिता. आनी इतल्यानूच पॉली दे कुर्तोरी हाच्या सांगताक आयची ही माणकामते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेश.
बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका बाबा अरे राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा होय वखद घे हा. टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया सायबिणी करता राव आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल बिल दी जाले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आणि कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक व्हॉट्सॲप युट्यूब हातूंतच आसता म्हणल्यार आमी दोगांय तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.